लंडन फ्लोय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव मार्कूस तिकुना गोंयच्या सायबाचो शेजारी सादर करता म्हजी 59th कविता। कवितेचें नांव म्हजो पाय। म्हजो पाय विन्सेंट तिकुना एक तारवटी, पियानो कंपनीन काम करपी। म्हजो पाय विन्सेंट तिकुना एक तारवटी, पियानो कंपनीन काम करपी। व्याज मारून येताना आमकां जायतो वेपार हाडपी। व्याज मारून येताना आमकां जायतो वेपार हाडपी। आमचो पाय आमकां भिरांतेन दवरतालो, पूण भितरल्यान आमचो खूब मोग कोत्तालो। आमचो पाय आमकां भिरांतेन दवरतालो, पूण भितरल्यान आमचो खूब मोग कोत्तालो। आमकां पांयचे भिरांतेन मांय वाडयताली, पिक्चराक तियात्राक धाडिनासली। आमकां पांयचे भिरांतेन मांय वाडयताली, पिक्चराक तियात्राक धाडिनासली। पूण पांय घरा येतच आमकां पणजे तियात्राक टॅक्सी करून व्हरतालो। पूण पांय घरा येतच आमकां पणजे तियात्राक टॅक्सी करून व्हरतालो। त्या तेंपार तियात्र दिसाचे जायनासले, पूण माटवांनी रातचे जाताले। त्या तेंपार तियात्र दिसाचे जायनासले, पूण माटवांनी रातचे जाताले। त्या तेंपार हे परीन ट्रान्सपोर्ट नासलोलो आनी हॉलांय नासलेलीं। आनी आमचो पाय घरा आसल्यार आमकां सगळे तियात्र दाखयतालो, कित्याक आमचो पाय चड जॉली आसलो। त्या तेंपार हे परीन ट्रान्सपोर्ट नासलोलो आनी हॉलांय नासलेलीं, आनी आमचो पाय घरा आसल्यार आमकां सगळे तियात्र दाखयतालो, कित्याक आमचो पाय चड जॉली आसलो। हांव 10 वर्सांचो आसतना आमकां सोजालिनाचो तियात्र सान फ्रांसीस शावेर दाखयलोलो। हांव 10 वर्सांचो आसतना आमकां सोजालिनाचो तियात्र सान फ्रांसीस शावेर दाखयलोलो। तो पणजे आझाद मैदानार माटवान जालोलो। तो पणजे आझाद मैदानार माटवान जालोलो। पाय तो पाय सालाम तुका, तारवार रावन आमकां भिरांतेन दवरली, पूण मोगान वाडयली। पाय तो पाय सालाम तुका, तारवार रावन आमकां भिरांतेन दवरली, पूण मोगान वाडयली। भिरांतेन दवरली बरे देखीक लागोन, पूण मोग दिलो सुखाक लागोन। भिरांतेन वाडयली बरे देखीक लागोन, पूण मोग दिलो सुखाक लागोन। पाय तो पाय मेवचो ना तुज्या वसलो। पाय तो पाय मेवचो ना तुज्या वसलो। देव बरें करूं।